पेडणेचे गोवा माइल्सचे टॅक्सीकार आणि खासगी टॅक्सीकार आपआपली गाराणी घेऊन आमदार प्रवीण आर्लेकर हांचे कडेन आयिल्ले, पूण आमदाराक मेळचे पयलींच तांचे तोंडाक तोंड जालें आनी प्रकरण झगड्या मेरेन पावलें. पेडणेचेच टॅक्सीकार एकमेकांच्या आंगार धांवन गेले. निमणे कडेन आमदार प्रवीण आर्लेकरान मध्यस्थी करून हे झगडे सोडयले. आमी पेडणेकार आनी तेय पेडणेकार, पूण ते 700 आनी 800 रुपयांक भाडी मारतात हे आमकां मान्य ना अशें खासगी टॅक्सीवाल्यांचें म्हणणें. गोवा माइल्सान रेंट वाडून भाडी मारली जाल्यार आमची कांयच हरकत नाशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. दुसरे वटेन गोवा माइल्सच्या टॅक्सीकारां वांगडा आयिल्ल्या कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांचेर कारवाय करपाची मागणी खासगी टॅक्सीकारांनी केली. आमदार प्रवीण आर्लेकरानूय गोवा माइल्साक टॅक्सी भाडें वाडोवन दिवपाची मागणी केल्या. रेवड्या गाडी कुशीक घेवपाच्या प्रकारा वयल्यान मंत्री निळकंठ हळर्णकार हाचो PSO कार चालक आनी एका फामाद अभिनेत्या मदीं वादावादी जाली. बुधवारा सांजे 4 वरांचेर रेवड्या पंचायती कडेन हो सगळो प्रकार घडलो. ह्या प्रकारा उपरांत परस्पर विरोधी कागाळी नोंद जाल्यात. मंत्री निळकंठ हळर्णकार रेवड्या पंचायतीन वन महोत्सवा खातीर गेल्लो तेन्ना मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांचो PSO कार चालक आनी अभिनेतो गौरव बक्षी हांचे मदीं गाडी कुशीक घेवपा वयल्यान वादावादी जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गौरव बक्षीन खंय आपली गाडी मदींच लावन रस्तो ब्लॉक केलो अशें निळकंठ हळर्णकाराच्या PSOन आपल्या कागाळीत म्हटलां. गोंयांत आशिल्ल्या ITIत आतां ट्युरिस्ट एम्बेसिडर हो नवो अभ्यासक्रम सुरू करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. हातूंत विदेशी भाशा शिकयतले. फ्रेंच, रशियन आनी जर्मन ह्या 3 विदेशी भाशांचो आस्पाव आसतलो. गोंयांत येवपी आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांक बऱ्या पद्दतीन मार्गदर्शन जावचें ह्या हेतान हो अभ्यासक्रम सुरू करतले अशें मुखेलमंत्र्यान म्हटलां. गोंयच्या ITIत आतां ट्युरिस्ट एम्बेसिडर हो नवो अभ्यासक्रम लागू करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. हातूंत विदेशी भाशा शिकयतले. फ्रेंच, रशियन आनी जर्मन ह्या 3 विदेशी भाशांचो हातूंत आस्पाव आसा. कोंकण रेल्वे मार्गावयल्यान पेडणेच्या बोगद्यांतले देखभाल दुरुस्तीचे काम पुराय जाले. रेल्वे सेवा पयलीं सारकी सुरू जाल्या अशी माहिती कोंकण रेल्वेचे सरवेवस्थापक बबन घाडगे हांणी दिली. कांय दिसां पयलीं पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून कोंकण रेल्वे मार्गावयल्यान पेडणे बोगद्यांत जाल्ल्या चिखलाक लागून दिसभरांत खुबश्यो अश्यो रेल्वे बंद केल्ल्यो. देखून प्रवाशांक खूब त्रास सोंसचे पडिल्ले. आतां ही रेल्वे सेवा जी आसा ती सुरळीत जाल्लेली आसा. कांय दिसां पयलीं मालपे पेडण्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर पालसण कोसळपाची घडणूक घडिल्ली. ज्या कंत्राटदारान हे प्रकल्पाचें काम केल्ले त्याच कंत्राटदारा कडल्यान परतून हे काम करून घेतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. ह्या विशीं आपूण केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांचे कडेन उलयलां. संबंदीत अधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर केल्या उपरांत कंत्राटदाराचेर कितें कारवाय करपाची ते थारायतले अशें मुख्यमंत्र्यान पळोवणी केले उपरांत सांगलें. मालपे हांगासर हे पालसण कोसळ्ळ्या उपरांत जायत्या विरोधी पक्षांनी हेचेर आवाज उठयल्लो. त्याच बरोबर MUR हाका लेगीत ब्लॅक लिस्ट करपाची मागणी केल्ली. हे पालसण कोसळपाची घडणूक घडिल्ली उपरांत ज्या कंत्राटदारान हे प्रकल्पाचें काम केल्लें त्याच कंत्राटदारा कडल्यान परतून हे काम करून घेतलें अशें आतां मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हाणें ह्या पालसण कोसळिल्ल्या जाग्याची पळोवणी केली आनी उतर दिलें. दिवचोच्या बायपास रस्त्या वयल्या जंक्शनाचेर सिग्नल बसयतात.
सुरक्षिततेच्या दृश्टीन उपाय येवजण करी मेरेन हो बायपास बंद दवरतात अशी मागणी करीत काँग्रेसीन बायपास रस्तो आडोवन धरपाचो यत्न केलो. कार्यकर्त्यांनी तिरडी स्टंट लेगीत केलो. दिवचाच्या बायपास रस्त्यावयल्या जंक्शनाचेर सिग्नल बसयतात आणि सुरक्षिततेच्या दृश्टीन उपाय येवजण करी मेरेन बायपास बंद दवरात अशी मागणी करीत काँग्रेसीन बायपास रस्तो आडोवन धरपाचो यत्न केलो. सुरक्षिततेच्या दृश्टीन उपाय येवजण करी मेरेन हो बायपास बंद दवरपाची मागणी काँग्रेसीन केली. साळगांव वाठारात बरी उदरगत करपाक थळावो आमदार अपयशी थारला असो सणसणीत आरोप थळाव्यांनी केला. साळगांव वाठारात आशिल्ल्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. पावला पावलाक रस्त्याचेर खड्डे पडल्यात. ह्या फाटभुंयेर आप फुडाऱ्यांनी बेरेस्तारा मोर्चा काडलो. साळगांव वाठारात आशिल्ल्या रस्त्यांची सामकीच अवतिकाय जाला. पावलो पावली रस्त्यांचेर खड्डे पडला. ताका लागून थळाव्या लोकांनी साळगांव वाठारांत बरी उदरगत जावंक ना अशी कागाळ केला. साळगांव वाठारांत कांयच उदरगत जाल्ली दिसना म्हणून तशें आपाचे अध्यक्ष अमित पालेकरान लेगीत आरोप केलेलो आसा. कार आणि स्कूटरी मदीं जाल्ल्या अपघातांत घोव बायलां जखमी जालीं जाल्यार तांचे 2 वर्सांचे भुरगे नशिबान सुखरूप वाटावले. हो अपघात बुधवारा राती दिवचच्या 4 लेन बायपास वयल्या वाठादेव जंक्शनाचेर घडलो. अपघाता उपरांत स्कूटर रस्त्याचेर पडली जाल्यार कार डिवायडराचेर चडली. ही कार एक तरणाटी चलयताली अशी म्हायती मुखार आयल्या. कांय दिसां पडिल्ली उटंगराच्या पावसाक लागून दिवचल वडावल वाठारांत पुराची स्थिती निर्माण जाली आनी थंय 11 म्हशी उदकाच्या लोटान व्हांवून गेल्ल्यो. हाका लागून शेतकार सुधाकर कलांगुटकार हाका सुमार 7 ते 8 लाखांचे खंय नुकसाण जालें. देखून सरकारान आपल्याक मजत करची अशी मागणी सुधाकर हांणी केलेली आसा. शेतकार सुधाकर हाची फाटीं कांय उटंगराच्या पावसान पडिल्ल्या स्थितीन उदक आयलें आनी तातूंत 11 म्हशी ह्या उदकाच्या लोटान व्हांवून गेली. कांय दिसां पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक सगळी कडेन झाडां तशेंच येरादारी ठप्प आनी जन विस्कळीत जाल्ले. हातूंत खुबश्या जाणांक लुकसाण जाल्लेलें आसा. मात शेतकार सुधाकर हाजी 11 म्हशी ह्या उदकांतल्यान व्हांवून गेली तर ताणें मागणी केलेली आसा की आपल्याक 7 ते 8 लाखांचें लुकसाण जाल्लेलें आसा. देशभरात आरक्षणाचेर आशिल्ली 50% मर्यादा वाडोवची ह्या खातीर अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे दिल्ली हांगासर धरणे आंदोलन जावपाची शक्यता आसा. आरक्षण मेळचें ह्या खातीर संघर्श करीत आशिल्ले हेर राज्यांतले पाटीदार, गुज्जर, जाट समाज लेगीत मराठा आरक्षणा वांगडा ह्या आंदोलनात सहभागी जावपाचे आसात. ओबीसींतल्यान आरक्षण मेळचें हाचो तणाव सगळे कडेन वाडतूच आसा. तर सामाजीक एकता कायम दवरपाची आसत जाल्यार एकूणच आरक्षणाची मर्यादा वाडोवप गरजेचें आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. फाटले 4 दीस सेगीत पडिल्ल्या पावसाक लागून सडये शिवोलेच्या
पिलांबी वाड्यावयल्या घराक हुंवाराचो फटको बसलो. पावसाचो नेट आतां मातसो कमी जालो तरी ह्या वाठारांतल्या घरांनी उदक भरिल्लेंच आसा. तिळारी धरणाच्या कनालाचे दार उक्ते केल्ल्यान आनी घरा फाटल्यान आशिल्लो व्हाळ पंचायतीन नितळ करूंक नाशिल्ल्यान घरांनी उदक भरता. दर वर्सा हीच स्थिती जाता अशें थळाव्यांचें म्हणणें. मजगतीं उदक भरिल्ल्या घरांची सडये शिवोलेची सरपंच दिपाली पेडणेकार हाणें पळोवणी केली. लोकसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता लागू आशिल्ल्यान व्हाळ नितळ करपा खातीर निविदा काडपाक मेळूंक ना. तशेंच वयता थंय लोकांनी पांयवाट बंद केल्ल्यान व्हाळ नितळ करपाक मशिनरी घालपाक मेळना म्हणून थळावी सरपंच दिपाली पेडणेकारान सांगलें. एकवीस नोव्हेंबराच्यान पोरण्या गोंयांत जावपी सेंट झेवियर्साच्या एक्सपोजिशनाच्या निमतान मुखेलमंत्र्यान आर्च बिशप हांची भेट घेतली. कोण आनी कितले खास व्यक्ती येतले, कशी तयारी करपाक जाय हाचेर चर्चा जाली. 10 वर्सांत एकदां जावपी ह्या एक्सपोजिशना खातीर बील पास करपाची केंद्रा कडेन विनवणी केल्या. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पॉप हांकां आपोवणें धाडपाची विनवणी केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. कर्नाटकात काँग्रेसीचे सरकार जरी असले तरी कांयच फरक पडना. काँग्रेसीच्या नेतृत्वा कडल्यान तुमी तुमच्या हक्का खातीर लढो दियात असो संदेश दक्षिण गोंयचे खासदार विरियातो फर्नांडीस हाणें दिला. ताका लागून म्हादयच्या मुद्द्याचेर कसल्याच तरेची तडजोड नाका अशें मत दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हाणें उक्तायल्लें आसा. आमचें दायज आमचो सैम हाच्या बद्दल आपणे पयलीं विचार करपाक जाय अशें तांचें म्हणणें आसा. ताका लागून जर हो विशय म्हादयचो आसा आनी जरी तरी कर्नाटकांत व्हडले साजीश केलेले आसात म्हादय आपल्या पासून छिनपा खातीर, जाल्यार गोंयांत सदांच फुडें सरपाक जाय. जरी कर्नाटकांत काँग्रेसीची सत्ता आसली तरी आपूण म्हादयच्या वाटेन उबो रावतलो अशें दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हाणें आपलें मत उक्तायलें आनी म्हादय खातीर तेंको दर्शायलो. महाराष्ट्रांतल्यान उसगांवचे फिनोलेक्स कंपनीचे तांब्याचे केबल घेवन आयिल्ल्या ट्रकांतल्यान 20 लाखाचे तांबे फारयले. 20 टन तांबे ट्रकांत भरिल्ले, मात खाली करतना फक्त 23.5 टन तांबे उरले खंय. ट्रकाच्या ड्रायव्हरान कंपनींत ट्रक दवरून पळ काडलो. ट्रकांत तांबे कमी आशिल्ल्यान पुलिसांनी ट्रक ड्रायव्हरा आड गुन्यांव नोंद केला. तशेंच हाचो फुडलो तपास चालू आसा. येवपी विधानसभा वेंचणुकेंत महाविकास आघाडीच्यो 225 जागो वेंचून येतल्यो असो विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे शरद पवार हाणें उक्तायला. माजी आमदार सुधाकर भालेराव हांचे पक्ष प्रवेशा उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार तांणी विरोधकांचेर लेगीत बरेच फार पेटयले. भाजपाचे उदगीर मतदारसंघाचे माजी आमदार सुधाकर भालेराव हांचो बेरेस्तारा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटात प्रवेश जालो. अजित पवार गटाचे आमदार संजय बनसोडे हांच्या विरोधात सुधाकर भालेराव हांकां शरद पवार पक्षा कडल्यान उमेदवारी मेळपाची शक्यताय आसा.
देशभरात आरक्षणाचेर आशिल्ली 50% मर्यादा वाडोवची आनी ह्या खातीर अखिल भारतीय मराठा संघाचे दिल्ली धरणे आंदोलन जावपाचें आसा। आरक्षण मेळचें ह्या खातीर संघर्श करीत आशिल्ले हेर राज्यांतले पाटीदार, गुज्जर, जाट समाज लेगीत मराठा आरक्षणा वांगडा ह्या आंदोलनात सहभागी जावपाचे आसात। ओबीसींतल्यान आरक्षण मेळचें हाचो तणाव सगळे कडेन वाडतूच आसा, तर सामाजीक एकता कायम दवरपाची आसत जाल्यार एकूणच आरक्षणाची मर्यादा वाडोवप गरजेचें आसा अशें तांचें म्हणणें आसा। ह्या बाबत केंद्र सरकारा कडेन पाठपुरवण सुरू आसून दिल्लीत 25 जुलयच्यान जंतर मंतर हांगासर मराठा महासंघा वतीन आंदोलन करतले अशी माहिती अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सरचिटणीस संभाजी दहातोंडे हाणें दिली। सध्या पुराय देशात चर्चेत आशिल्ले अनंत अंबानी आणि राधिका मर्चंट हांचें लग्न शुक्रारा 12 जुलयाक जावपाचें आसा। बॉम्बे बीकेसी हांगासर तांचें लग्न जावपाचें आसा। देश विदेशांतल्यान नामनेचे सेलिब्रिटी मुंबय येवपाचे आसात। ताका लागून बीकेसी म्हटल्यारूच बँड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बॉम्बे हांगासर व्हडा प्रमाणात काटेकोट कडक सुरक्षा बंदोबस्त केलेले आसा। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जिओ वर्ल्ड सेंटरात तांचें लग्न जावपाचें आसा। ताका लागून बँड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स आनी ट्रायडंट हॉटेलाच्या आशी कुशीकच्या वाठारांनी कडक सुरक्षा तैनात केलेल्यो आसात। नामनेचे सेलिब्रिटी अनंत अंबानीच्या लग्नात मुंबय येवपाचे आसा। तशेंच व्हडले व्हडले हॉलिवूड सेलिब्रिटीज तशेंच क्रीडा खेळांतले दिग्गज लेगीत ह्या लग्नाक हाजेरी लावपाचे आसात। ताका लागून बीकेसी हांगा कडक बंदोबस्त सुरक्षा केलेलीच आसा। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जिओ वर्ल्ड सेंटरात तांचें लग्न जातलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेगीत ह्या लग्नाक येवपाचे आसात। ताच वांगडा ठाणे हांगाच्या लिंक रोड आणि गोरेगाव मुलुंड रिंग रोड जो आसा ताचें भुमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 13 जुलयाक करपाचे आसात। ताका लागून बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्सात कडक बंदोबस्त तैनात केलेलो आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनंत अंबानीच्या लग्नाक मुंबय हांगासर 12 तारखेक 12 जुलयाक हाजेरी लायतले। त्याच बरोबर 13 जुलयाक ते ठाणे लिंक रोड आणि गोरेगाव मुलुंड लिंक रोडाचे भूमिपूजन करतले। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोबतूच बड्या नेत्यांक लेगीत ह्या अनंत अंबानीच्या लग्नाक आमंत्रण दिलेलें आसा। जाल्यार महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदेक निमंत्रण आसा आणि त्याच बरोबर उद्धव ठाकरे हांकां लेगीत निमंत्रण दिलेलें आसा। ह्या निमतान उद्धव ठाकरे तशेंच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे ह्या लग्नाक एकीच कडेन ह्या फंक्शनाक दिसपाचे आसात। अनंत अंबानी आणि राधिका मर्चंट हांच्या लग्नाक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लेगीत येवपाचे आसात। त्याचबरोबर बडे नेते लेगीत मंत्री लेगीत ह्या लग्नाक हाजेरी लायतले। व्हड सेलिब्रिटी लेगीत येवपाचे आसात। त्याचबरोबर हॉलिवूड सेलिब्रिटी आसतले। त्याचबरोबर क्रीडा खेळाच्या मळा वयले मानेस्त येवपाचे आसा। डेव्हिड बेकहम लेगीत येतले। कोंकणी रोमी लिपी खातीर लढो दिवपा खातीर ग्लोबल कोंकणी फोरमान बुधवारा मडगांवच्या फ्लोरिया वाझ हांच्या पुतळ्या मुखार शपथ घेतली। सरकारान रोमन लिपी जी आसा ती अधिकृत भाशेचो ताका रोमन लिपी ह्या भाशेक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवचो आणि त्याच बरोबर देवनागरी लिपी जी आसा ती अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवन क्रिस्तांव समाजाच्या लोकांचेर न्याय करचो असो उलो तांच्यांनी मारला। कोंकणी रोमी लिपी खातीर लढो दिवपा खातीर ग्लोबल कोंकणी फोरमान बुधवारा मडगांवच्या फ्लोरिया वाझ हांच्या पुतळ्या मुखार शपथ घेतली। सरकारान रोमन लिपी अधिकृत भाशेचो दर्जो दिनासतना देवनागरी लिपी अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवन क्रिस्तांव समाजाच्या लोकांचेर अन्याय केला अशें तांच्यांनी थंय म्हटलें।
पिळगांवच्या शेतकारांचो वेदांता कंपनीच्या मिनाच्या येरादारीक खर विरोध आशिल्लो, मात आतां दिवचलचे वेदांता मायनी वयल्यान मिनाच्या येरादारीक निमणे एकदाची सुरवात जालेली आसा. सध्या 50 परस चड धनयांनी ट्रक धनयांनी आपले ट्रक जे आसा ते रस्त्यार देंवयल्ले आसात. ट्रकांचो आंकडो आनीकूय वाडपाची शक्यताय आसा. ईसी मेळ्ळे उपरांत मायनिंग वेवसाय सुरू करपी वेदांता ही राज्यांतली पयली मायनिंग कंपनी थारिल्ली आसा. ह्या कंपनीन मीन काडपाक सुरवात केल्ली खरी, मात पिळगांवच्या शेतकारांच्या विरोधाक लागून मिनाची येरादारी सुरू करपाक आडमेळ निर्माण जाल्ली. मात हो वाद तात्पुरतो सुटावो जाल्ल्यान वेदांता सामकार उबे राविल्ले संकश्ट सध्या तरी पयस जाल्ले दिश्टी पडटा. देखून दिवचलच्या NSP प्लांटा वयल्यान पिळगांव मार्गान सारमानस जेटी मेरेन मिनाची येरादारी सुरू जालेली आसा. मिनाची येरादारी सुरू जाल्ल्यान ट्रक धनी खुशी जालेले आसात. सेगीत 3 दीस पडिल्ल्या उटांगराच्या पावसाक लागून आनी आतां सुद्दां जो पावस झडटा ताका लागून वीज खात्याक बरेंच लुकसाण जालां. तशेंच लोकांकूय खूब त्रास सोंसचे पडला अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हाणें म्हटलें. देखून ह्या प्रश्नाचो आतां बेगोबेग सुटावो करतले अशें ताणें ह्या वेळार सांगिल्लें आसा. राज्यांत खूब कडेन मुसळधार पावस पडलो, ताका लागून जायते लुकसाण जालेलें आसा. लायटीच्या प्रश्नाचेर लेगीत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान उलयले. पावसान जो कितें लायटी खातीर त्रास जाला ताचेर बेगीन उपाय येवजण काडटले. खंय खंय लायटी खातीरचो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा ताचेर बेगोबेग उपाय काडून पावसान जी कितें लायटीची लुकसाण जालेली आसा ती बेगोबेग दुरुस्त करतले अशें म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान उलोवप केलें. सेगीत 3 दीस आनी फाटले जायते दीस उटांगराच्या पावसान गोंयांत थैमान घातिल्लो आसा. खूब कडेन वीज पुरवणीक आनी लायटीचेर प्रॉब्लेम निर्माण जाल्ले आसा. हाचेर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर उलयताले. पुलीस पुराय उत्तर गोंयांत टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम सुरू करपाचे आसात. उत्तर गोंयांतल्यो सगळ्यो पंचायती तशेंच पालिका वाठारांत भोंवडी करून ही मोहीम राबयतले. तशेंच कायदेशीर कागदां नासतना भाड्याच्या कुडीत जे कोण रावतात बिगर गोंयकार तेंचेर खर कारवाय करतले अशें उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हाणें सांगलें. तांच्यांनी टेनंट व्हेरिफिकेशनाचेर आतां भर दिवपाचें सांगलां. उत्तर गोंयांत वेगवेगळ्या जाग्यांचेर ते टेनंट व्हेरिफिकेशन करतले, कित्याक की गोंयांत खुबशे वायट घडणुको घडपाक लागिल्ल्या कारणांत खुबश्यो केसी मुखार येवपाक लागल्यात आनी हाचेर आळो घालपा खातीर, हाचेर एक उपाय काडपा खातीर, त्याच बरोबर गोंयांत कोण येवन रावता कोण रावना आनी कोणा कडेन रीतसर रावपाची परवानगी आसा काय ना हाच्या खातीर टेनंट व्हेरिफिकेशन खूब म्हत्वाचें आसा. आनी ह्या टेनंट व्हेरिफिकेशना वरवीं गोंयांत भाड्याच्या कुडींनी कोण कोण रावता हे मुखार येतले. ताचे खातीर ही मोहीम राबयल्ली आसा. हॉस्पिटॅलिटी आनी हावजकीपिंग हे कोर्स ह्या वर्साच्यान ITIत शिकोवपाक सुरवात करतले. ताज हॉटेलाच्या जोडपालवान हे कोर्स लागू करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें. तशेंच 10वी पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक ह्या कोर्सा खातीर प्रवेश घेवंक मेळटलो. त्या उपरांत ताज हॉटेलांनी ह्या भुरग्यांक ITIच्या माध्यमांतल्यान हॉस्पिटॅलिटी आनी हावजकीपिंग हे जे हॉटेल मॅनेजमेंटाचे कोर्स आसा तांचो एक्सपिरियन्स घेवपाक मेळटलो, तांकां बरो अणभव मेळटलो आनी फुडारात तांकां आपलें भविश्य जें आसा तें हॉस्पिटॅलिटी म्हटल्यार हावजकीपिंग आसूं तेच बरोबर हॉटेल मॅनेजमेंट आसूं हातूंत तांकां अणभव मेळटलो आनी भायल्या देशांनी लेगीत बरें काम किंवा आमच्या ह्या गोंयांत लेगीत ट्युरिजम सेक्टर बऱ्या तरेन चलता थंय सुद्दां तांकां एक बरी माची उपलब्ध जातली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या वेळार सांगलें. अंदू गोंयांत जून म्हयन्यात डेंग्यूच्या दुयेंतींनी बरीच वाड जाला. 60 डेंग्यू केशी ज्यो आसा त्यो पुराय गोंयांत सांपडिल्ल्यो आसा. दक्षिण गोंया परस सध्या उत्तर गोंयांत डेंग्यूच्या दुयेंतींचो आंकडो चड आसा. उत्तरेंत 58 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 8 डेंग्यूचे दुयेंती सांपडले. गोंयांत पोरूच्या तुळेंत अंदूच्या वर्सा 140% डेंग्यूच्या केशींनी वाड जालेली आसा अशी माहिती भलायकी खात्याची उपाध्यक्षा कल्पना महात्मे हाणें दिली. ताका लागून ताणें ह्या डेंग्यूचेर कशें कितें आळो हाडपाक जाय त्या खातीर तांणी उलोवप लेगीत केलें. अंदू गोंयांत जून म्हयन्यात डेंग्यूच्या दुयेंतींनी खूब वाड जालेली आसा. ताका लागून कशी उपाय येवजण करची आनी डेंग्यू पासत कशें पयस रावचें, जराळ्यो पयस करपाक कितें उपाय येवजण घेवची हाचेर भलायकी खात्याची उपाध्यक्षा कल्पना महात्मे हाणें मार्गदर्शक तत्वां दिली.